तर अनेक जो विषय आसा तो म्हळ्यार विधानसभेच्या कामकाजाचो. बरोबर. दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणटात की कामकाज आणि सेशन इतले ल्हान दवरतात की ते विरोधकांक मुद्दे काडपाकच मेळची न्ही म्हणून दवरतात. फाटले खेपेक तर प्रायव्हेट मेंबर्स डेचेर सुद्दां भयंकर बोवाळ जालो. सभापती म्हूण तुमी ह्या वादा कडेन कशें पळयतात? नाही, म्हाका दिसता हाजे पयलीं सुद्दां जे आसा न्ही की आज फाटले असेंब्लीक हाका एक दीस तरी कर्टेल केलो. प्रामुख्यान ती सेशन जे आसा न्ही एक 5 ते 6 दिसाची आसतली, मॅक्झिमम 5 दिसाची आसतली. आज सुद्दां आमचें बजेट सेशन आसा तें सुद्दां आमी 5 दिसाचेर काडलें आसा की सादारणसो पावसाळी अधिवेशन जें आसा न्ही तें सादारणशें लेंथी आसता. आतां फाटले हाचेर पंचायत इलेक्शन ह्या सगळ्या गजालींनी परत कर्टेल एक 10 दीस कर्टेल केले, त्यामुळे प्रचंड बोवाळ जाल्लो. पण आज पर्यंत इतलीं वर्सां की सादारणसो पावसाळी अधिवेशन सोडलें जर जायत न्ही बाकी सगळीं अधिवेशन जी आसा न्ही ती एक आठवड्याचीच आसताली. त्यामुळे कशें आहा की आत्ताच तें कितें नवीन पायदळणी घातलो आनी ताजेर खंय तरी बोवाळ जालो अशें न्ही तें. त्यामुळे बोवाळ म्हाका सर तुमी सांगले त्या कारणा खातीरच जाला की जेन्ना लास्ट टायम पंचायतीच्या इलेक्शनाक लागून जेन्ना सेशन कर्टेल जालें तेन्ना सांगलें की हे दीस फुडल्या सेशना भितर एड करतले आनी ते एड जालें ना म्हणून तातूंतल्यान बोवाळ तयार जाला आनी मागीर तातूंत भितर प्रायव्हेट मेंबर्स डे ना हो वाद तयार जालो. डू यू थिंक दॅट आमची सेशन कन्सिडरींग द कायंड ऑफ इश्यूज वी हॅव आमकां एक लॉंगर सेशन्स आसपाक जाय. एटलिस्ट येस मॉन्सून सेशन लांब जाताच पण त्याच बरोबर एक आठवड्याची वाट्याचे एटलिस्ट 2 आठवड्यांचे वा 10 दिसांचे सेशन आसप गरजेचें. न्ही म्हाका दिसता तो आतां हो विशय आसा न्ही हो विशय प्रामुख्यान सरकाराचो. बरोबर. म्हणजे बीएसीचो हय म्हणजे प्रामुख्यान कॅबिनेटाक हो ह्या विशया संदर्भात सगळे मंत्री डिस्कस करता आनी त्या नंतर तो बिझनेस कितें आसचें बरोबर बिझनेस सरकार ठरयता. एडवायजरी कमिटी. हय म्हाका दिसता की चर्चा अदीक जावपाची आवश्यकता आसा. जावपाक जाय. या तिसरो जो मुद्दो आशिल्लो ताचेर म्हाका दिसता टीका जाली ती म्हळ्यार फक्त 5 वर्सांचो डेटा मागपाक शकतात ह्या आदेशाचेर. बरोबर. विधानसभेकूय ताचेर टीका जाली, विधानसभेकूय ताचेर बोवाळ जालो. हाऊ डू यू डिफेंड इट? न्ही ह्या विशया संदर्भात आसा न्ही आतां हांव 2005 पर्यंत आसा आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता म्हणजे कांय विरोधक जे आसा न्ही कांय आमदार आसा न्ही खरें कश्ट आसता ते काम करता म्हणजे ते अभ्यास करता. पण कांय जाण जे म्हायती मागता पळय आसा न्ही की ताचो वॉल्यूम इतलो आसता की एखादो ऑफिस जें आसा न्ही तें म्हाका दिसता म्हयनेभर तांकां तें इन्फॉर्मेशन तें दिवंक शकना आनी त्यामुळे ती पोस्टपोन करची पडटा की अशा तरेचे विशय खूब आसले कारणान आनी उलट त्या आमदाराक ताजो इंट्रस्ट नासता. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान लक्षांत घातलें की जो खरेंच बाबा ताका अभ्यास करपाक जाय खरेंच बाबा विशय विधायक कन्स्ट्रक्टीव रोल करपाक शकता. त्यामुळे की त्या वेळाचेर चर्चा जाली विधानसभेत चर्चा जातकच की सगळ्याच्या मान्यतेन ठरलें की एटलिस्ट जे आसा न्ही हांव आसतना न्ही की राजेमारी हल्लेकर आसतना त्या वेळाचेर ताणें म्हणलें की एटलिस्ट 5 वर्सांची म्हायती तुमी काडची आनी जेणे करून जो आसा न्ही एक कन्स्ट्रक्टीव विधायक जे रोल जो आसा न्ही तो प्ले करचो अशा तरेचे आनी विशय आयलो आनी ताका त्या वेळाचेर मान्यताय दिल्ली आनी त्या अनुसरून जे आसा न्ही की आज जे आसा डायरेक्शन आमी आमच्या तुमी म्हणटा तुमचो निर्णय न्ही ते म्हजो निर्णय न्ही पयलींच निर्णय तुमी म्हणटा तुमचे पयलींचे सभापती निर्णय घेतिल्लो तुमी फक्त चालीक लायला. सर पण एकच मुद्दो विधानसभे भितर काडलो की फाल्यां समजा मायनिंगाचो प्रश्न आसत जे फाटले 10-15 वर्स चालले आहात किंवा CRZाचो प्रश्न आसत हाजेर प्रश्न विचारपूच ना आमदारांनी. कितें म्हणटा जर 5 वर्साचें बंधन आसा जाल्यार मायनिंगा सारको प्रश्न जो 10-15 वर्स जाले आसत CRZ सारको प्रश्न जो आसा सो बंधन कितें आनी बंधन कित्याक? न्ही म्हाका दिसता की म्हणजे कांय विशय जे आयले की अननेसेसरी म्हायती पुरवून ज्यातल्यान कन्स्ट्रक्टीव कांयच निष्पन्न जायना. म्हाका दिसता जर अशे कांय विशय आसत जायत न्ही त्या विशयाची संदर्भात प्रश्न खरोच विशय गोंयच्या हिता खातीर जाय जाल्यार आजूय हांव ताचे तरतूद ताका दिवन जे आसा बगल दिवन आसा न्ही ताका मान्यता जो विशय गोंयच्या हाका विकासा खातीर जाय जाल्यार ताका आजूय मान्य दिवपाची म्हायती तयार आसा. तुमी म्हणटात की फक्त अननेसेसरी गजाली ज्यो विचारून वॉल्युमिनस गजाली ज्यो विचारतात ताकाच हो रूल लागू करतलो. तुमी म्हणटा मायनिंगा सारको विशय CRZ सारको विशय मोठी जे विशय आसात बरोबर ताका तुमी एक्सेप्शन म्हूण ट्रीट करपाक तयार आहात. तयार आसा बरोबर आसपाक जावपाक जाय म्हाजें. हय तुमी म्हणटा बंधन ना त्या बाबतींत बंधन ना. सर हो जो मुद्दो आहा की
विरोधकांची एक आरोप जाता की हे 5 वर्साचे जे हे आसा ते फक्त ताजे पयलींची गजाली सो दॅट यू कॅनॉट होल्ड गव्हर्मेंट अकाउंटेबल फॉर मिसडीड्स बिफोर 5 years म्हणून तुम्ही हाडला म्हणून असो विशय नाच. सरकाराक ना, वाचोवपा खातीर नाही, सरकाराक मागीर ते म्हणटात की सभापती सरकाराक वाचोवपाचें काम करता. सरकाराक वाचोवपा खातीर न्ही, म्हाका दिसता हाजेय पयलें म्हणजे आमी विरोधांत आसतनाय आमी विरोधी भुमिका पार पडली आसा. की त्या वेळाचेर आमचे विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर आशिल्ले की त्या वेळाचेर विरोधकाची भुमिका आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी पळयल्ली आसा. आनी त्या नंतरची जे आसा न्ही आमी पळयतात की काय आजय आमी पळयतात म्हणजे आज सुद्दां जे आसा न्ही की जे नवीन आमदार आयले की त्या वेळाचेर तांकां ट्रेनींग दिवप कांय गजाली म्हणजे शिकपाची तयारी नासता आनी अननेसेसरी अनेक गजाली बेडत म्हणजे उबी करप आनी ज्या गजालींतल्यान बेश्टोच विरोध करपाक करता अशें हें आसा की त्यामुळे म्हाका दिसता की खऱ्यांनीच आमी म्हणजे जो आमदार जाता की ताणें खरें म्हळ्यार अभ्यास करपाची आवश्यकता आसा. तुम्ही म्हणटात जेन्युइन प्रश्न विचारात कोण अडवपाना ना कोण अडोवपाचें ना. गरज नासतना व्हॉल्युमिनस प्रश्न विचारपाचे प्रयत्न केलो जाल्यार तेन्ना ते बंधन घालप तेन्नाच गरजेचें बंद पडटा. येता.